शुक्रार 17 माय 2024 मुखेल वळ. होय सोम्या, हांव तुजो मोग करतां. नियाळाक आदार. एक विधवा बायल आपल्या एकल्याच पुता सांगाता रावताली. तिचो मोग आपल्या पुता सोवें चड आसलो. ताच्या फाटल्यान ती सगल्याक वेताली. ही तिची वागणूक त्या पुताक जायते पावट लजेक घालताली. एक दीस तो आपले आवयक सांडून पयस वेता. जायत्या वर्सांनी ताका कळटा आपली आवय एका जाणट्याच्या घरांत आसा म्हूण. तो तिका मेळूंक वेता. ती आपल्या पुताक पळयता आनी दुकान भरून बोगसणे दिवन थंयच आपलो जीव सोंपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूची आनी पेद्रूची गजाल आमकां व्हड बरवासो दिता. आमी कितलीं जेजूक नाकारल्यार पासून, केदी व्हडली पातकी जाल्यार पासून देवाच्यो बासावण्यो, ताचो करार आमचे थंय नपयत जायना, उणो जायना. पेद्रूक जेजून विचून काडलेलो खोडोप जावंक आनी ताचेर आपली पवित्र सोबा बांदूंक. पूण जेजूक गोवायकी दिवचो वेळ आयलो तेन्ना ताणें जेजूक 3 फावटी नाकारलो. तरूय आसतना जेजू ताका सोडिना आनी आपल्याचो मोग करता काय म्हूण विचारता. हें आयकून पेद्रूक आपल्या कोरण्याची वीट येता आनी होय हांव तुजो मोग करतां हें म्हणून पेद्रू जेजू सोवें आपलो बावाट पोरगोट करता. सोबे माजार देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक लजेना जावंक आमकां कृपा दी. म्हजो थाराव. आयज एक तरी म्हज्या जिविताचे कोरणेन हांव जेजूक सोबे माजार गवायकी दितोलें.